जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां वो जालां जुवांसो वांजेल 20 आनी 1 अध्याय 1 ते 14 वाक्यां. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें, सिमोन पेद्रू जोवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलेच्या काना शाराचो नतानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगत आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगात येता. अशें भायर सरून ते दोनीर सडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इस्तानो कांय तरी मसली पडल्या गे म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून ताणें जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीच्या उजवे बगलेन उडोवन पळया, तुमकां मेळटलें म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तर मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडून जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगास शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीन सुतो. तो सोमी म्हणून सिमोन पेद्रू आयकतच मासली पागतना कान दवरलेले वयले वस्तूर पेंकटाक रेवडोवन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर सीस मासली आनी भरलेलें जाळ ओडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडी तावन ते चड पयस नातले, सोडून 200 हातीभर जायत. तडीर देंवतच थंय तांणी इंगल्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेलीची तडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक व्हरून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसूनय जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून तांकां विचारूंक सिसां मदल्या एकल्याकी धैर पावलें ना. तो सोमीत म्हूण ते जाण जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडे हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच बरी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलेलो हे तिसरे फावटी. आज जेजूच्या 7 शिसांक दिश्टीक पडटा. 7 जण शिस मासली पागूंक येतात. एका दोनीर आसलेले ते आनी तांचें निरासपण तांणी ओपून काणयोन ते आनी जालें आनी परतेक पयलेंच्यात कामाक वचचें न्ही. मासली पागतना जेजून तांकां आपयल्लें. 3 वर्सां आशिल्ले. सगळे जेजू शिकोवन तांणी काणी गेल्ली. पेद्रून मस्त बरें सांगलें, तूं देवाचो पूत म्हणून. जायत्यो संगती जाल्यार पूण जाल्यार आतां जेजून सांगलेले उतार तांच्या जिवितांत जारी जातले म्हणून ते फाथयले नात. देखून ते परतेक पाटी आपल्या कामाक ते गेले. दोनीर सोडून जाल्यार सगळी एक मासली तांकां मेळ्ळी ना. सगळी रात मोगाच्या भाव आनी भयणी एक संगत. जर देवाचें आपोवणें तुका आसा जाल्यार, एक देवाचें आपोवणें तुज्या जिवितांत देवान दिलां जाल्यार हर एक संगती तुजे तावन पयस वेतात. जेजू मात्र तुजे लागीं आसता. हर एक संगती तुवें कालें बिजनस केल्यारय जायना, तुवें कालें केल्यारय जायना. कित्याक म्हजो अनुभव हांवें तुमकां सांगचो. 25 वर्सांनी आज आमकां कंप्लीट 25 वर्सां जालीं हे देवाचें उतर आमी परगट करूंक ह्या मिसावांत आमी इनवॉल्व जावन. पूण हांवें पळयलें 25 वर्सांनी म्हज्या दिसपरत्या ग्रासा खातीर ह्या म्हज्या कामा खातीर हांव कितले फावटी 2 फावटी हांव दुबय गेलो. दुबयांत काम जरी मेळ्ळें पूण विजा मेळ्ळी ना. फाटीं आयले आमी. परतेक हांगा बिजनस केलें, बिजनस फेल जालें. खंयचें केल्यार पूण लास्टाक हांवें वचून सक्रामेंता कडेन मागलें, जेजू तुजें येवजण कितें आसा. देखून जेजून सांगलेली उतरां ती म्हज्या जिवितांत. कित्याक म्हळ्यार हांवें सुवार्थेन मात्र रावूंक जाय. संवसारीक खंयचेंच एटॅचमेंटांत हांवें रावूंक ना. खंयचेच बिजनसांत हांवें इनवॉल्व जावंक ना. फकत देवाची सेवा मात्र करूंक आसा. देखून ह्यो संगती सांगल्यार कोणी ओपून काणयोंक तयार नात. हें तुजें पिशेपण म्हूण सांगतात. पूण अनुभव केल्ल्यांक आमकां मात्र कळीत आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. जायते म्हजे सांगता आज आसात भाव भयणी, तांचें जिवीत तशेंच जेन्ना तुका देव आपोवणें दिता जाल्यार, ताच्या सेवे खातीर तुका विंसून काडटा जाल्यार तुका थोड्यांक जायती प्रॉस्परिटी दिता. जायते बिजनस ते पुरो तांणी करयेत. पूण थोड्यांक
एक रूपाचे एक तमन्याचे आपोवणे आसता. हांगा आपोस्तलांक पळय, तांचे बिजनस जालें मस्त लिपाकची, पूण तांकां कांय मेळ्ळें ना, तांच्या जिवितांत कांय मेळ्ळें ना. पूण जेजून के दाळा सांगले ते दाळा मात तांकां मसली मेळ्ळी. ती एक ताची परीक्षा केली, तांची एक टेस्टिंग पिरियड आसतली, तांच्या भावार्थाची परीक्षा जाली. पूण जेजून तांकां सांडूना. प्रत्येक दिश्टीक पडोवन प्रत्येक तांकां समजोवन तांचो भावार्थ घट केलो आनी सिसांक बळादीक तरान ताणें केलें. बळादीक तरान सुवार्ता परगट करचे हातेरान तांकां केलें. पेद्रू इल्लो आमसोरी जो हांव सांगता हाले तो जेजूत म्हणून हो वस्तूर बांदून आनी दर्यांत उडटा. वस्तूर बांदले दर्यांत उडलो, वस्तूर पुरा भिजलें मू. ते ताका परवाना, पूण ताका जेजूक पळयचें, जेजू सांगता रावचें. तो एक आशा, ती एक आकांक्षा ह्या पेद्रूची पळयत आसतना. आनी ताचो मोगासो तो सिसी जेजू सांगतच केदाळे आसलो. पूण निमाणे घडये कुर्साच्या मुळांत आसलो तो एक मोगासो सीस जोवांव मरियमाय सांगता आसलो. तो एकलो मात्र आसलो. देखून आज दुसरे पुरो सीस सांडून गेले. हे इतलो पेद्रू उसांबळी, इतलो आमसोरी जेजूक तक्षण आन्सर दिवचो जाल्यार ते जेजूक ताणें नेगार केलें. 3 फावटी ताणें हांव वळखत ना म्हणालो. कशें तें जालें जावंक पुरो. कशें ताच्या जिणयेंत मागीर तो रडलो आसतलो. कितलें ताका तें भगलां आसतलें. म्हज्या सोम्याक, म्हज्या मेस्सायाक हांवें परत हांवें इन्कार केलो न्ही. कितलें भगलां आसतलें तेच्या काळजांत. देखून कोणगी एक बरोयणार सांगता पेद्रू इतलो रडलो गई त्याच्या दोळांतलीं दुकां देंवोन दोळ्याचे देखीन खणी पडल्यो म्हूण सांगता आयकलो. कोणगी एक बरोयणार हांवें म्हाका वाचूंक मेळ्ळें एका बुकांत. ते खणी पडल्यो तिच्या दोळ्यांनी म्हूण सांगता. म्हळ्यार तितलो रडलो, तितलो पाश्चात्ताप पावलो. म्हज्या कर्ताराक, म्हज्या देवाक, म्हज्या सम्याक हांवें नेगार केलें न्हय म्हणून. मस्तपटी आमकांय कळीत नासतना आमी जेजूक नेगार करता, जेजूक आमी इन्कार करता, भावार्थ वगडायता, पुरता आनी कालें करता, पूण पाश्चात्तापी पावता. देखून एक एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, एक नवें काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल. पाश्चात्तापाचें काळीज खंडीत जावन तो इन्कार करिना. किर्तनाच्या ग्रंथांत ती सांगता पाश्चात्तापाचें काळीज तो इन्कार करिनाय. आनी ते आमकां तो खंडीत जावन आमच्या जिवितांत काण घेता. आज आमी सक्कडी हो साबत दीस आचरण करता आसतना आज 7 सिसांक दिश्टीक पडलो मोगाच्या भवानी बहिणी. दुसऱ्या सिसांक तो दिश्टीक पडलो. मरी मगदलेनाक तो दिश्टी पडलो. एकल्यांक ताच्या सांगता आसल्या सिसांक तो दिश्टीक पडलो. खंडीत जावन आमी ताच्या सांगता आसता जाल्यार म्हाज्या आनी तुज्या जिवितांत तो आमकां दिश्टीक पडटलो. आमकां खंडीत जावन जेजून एनकावंटर केला ताच्या जिवितांत, आमकां कान गेला, आमकां एनकावंटर केला. देखून मात्र आमी सोमे सांगता आसा. एकेदाला आमकां एनकावंटर करिनातले जाल्यार आमी सोमे सांगता आसतना उगडना. पूण आज एक वर्तें भाग देवान म्हाका आनी तुमकां दिलां. देखून आमी देवाच्या ससायकाल, देवाच्या आश्रयाकाल आमी आसा. देखून आमकां कांयच उणें ना. कित्याक सिसांक घट केल्लो सोमी आमकांय आमच्या जिवितांत भावार्थान घट करून दी आनी आमकांय ताची कामां करूंक आमकां धैर्यान बरोवन दी आनी खंडीत जावन सुवार्ता परगट करूंक जायली कृपादारी सर्वेस्पर देव ताच्या पुता मारिफात पवित्र तुमच्या सत्तेन आमकां ते सगळे फावू करून दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुमती जे सांगता स्त्री तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आमा अप्यां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो साबत दीस मागता.